Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येवकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कांद्यान 60 रुपयाचे मोल हुपत हाडले सामान्यांच्या दोळ्यांनी उदक. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसीचे दरवाडी उपरांत कांदोय जालो म्हारग. गोवा मेडिकल कॉलेजी मुखार येरादारीची जाता गचमुड्डी. खंयचे रस्ते खंय वता तेच कळना. ना धड तिका दाखोवपी तकटे, ना धड सर्व्हिस रोड. गोमेको मुखावयल्या रस्त्या कुशीक विक्रेते बशिल्ल्यानय जाता येरादारीचेर परिणाम. ह्या फुडें कश्योच घेवंक दिवचे नात मोपा धारगळच्यो जमिनी. मोपा वचपी रस्त्याकय खर विरोध. सरकार बळजबरी करीत जाल्यार वयतले हायकोर्टात. पेडणेचे भुंयपूत सरकाराच्या विरोधात संघर्षाचे तयारेत. वेरेडोची सरकारी इमारत जावन रावला भूतबंगलो. बांदकाम जावन जाली वर्सां पूण अजून जावंक ना वापर. पूण सध्याक हे सुवातेचो जाता अनैतिक कामा खातीर वापर. थळाव्यांनी ओडला सरकाराचे लक्ष. आनी आतां पळोवया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. येरादारीची गचमुड्डी एक तकली भिरकावपी समस्या जावन रावल्या. खास करून हायवे वयली येरादारीची गचमुड्डी. बांबोळे गोमेको मुखावयले सुवातेन जाल्यार गाडयो कशाय कश्यो धांवडायतात. कोणाकच कोणाचे पडिल्ले ना. हांगा बांदकामां चालू आसात. सर्व्हिस रोड नात. येरादारीचे वेवस्थीत नियोजनूय ना. देखून हॉस्पिटलाच्याच दारान ॲक्सिडंट जावपाची चड शक्यताय आसता. लोक जीव मुठीन धरूनच वावुरतात. बांबोळेच्या गोमेको मुखावयलो हो राष्ट्रीय महामार्ग 66. मार्गाचे दोनूय लेनींचेर वाहनांची गचमुड्डी जाल्ली दिश्टी पडटा. हें आतां सच्चेच जालां. पणजेच्यान बांबोळे वटेन येवपी अनवळखी मनशांक वा पर्यटकांक जाल्यार हो चक्रव्यूह कसोच दिसपाचो. हायवे आसूनय जायते कडेन सारके सायन बोर्ड उबारिल्ले दिश्टी पडनात. दक्षिणेंतल्यान पणजे वटेन येतले जाल्यार वाहनां चलोवप्यांचो गोंदळ जाता. कांय जाण जाल्यार चुकून गोवा युनिव्हर्सिटीच्या मार्गान वतात. पळयात हें कोफूसांव. GMC हॉस्पिटला कडेन तांच्यांनी चौको रोड फोडून दवरलेला. त्या सकाळच्या टायमार ट्रॅफिक इतकी हे जाता, ट्रॅफिक जॅम जाता थंय. पण सायडीक शॉपां आहा, ते फ्रुट्सवाले बसलेले आहा. पण ते लोकांक वच चलपाक गावना ते वटेन. ते तेंच्यान सगळो तो जागो फुटपाथ आडोवन दवरला. सगळे शॉपाय जाल्ली आहा थंयसर. लोक चलतलो खंयच्यान. तेका लागून ते गव्हर्मेंट ते पळोवचें. तर नाल्यार शॉपा वटेन काडून तेचे लोकांक चलपाक लोक रोडा वयल्यान चलोवन वयता. गाडी येता, हे वयता. इतके कंजेक्शन जाल्ले आहा थंयसर ट्रॅफिकाचे. हेवटेनला येता तेवटेनला आतां कालापुरच्यान वयर येतलो जाल्यार तो असो भोंवडून परतो असो GMCन येवचो पडटा. हें जालें हायवेचे कोफूसांव. आतां घालुया नदर GMCच्या प्रवेशद्वाराचेर. गोमेकूत वचप्यांनी वाहनांची गर्दी करून दवरिल्ली आसता. रस्तोय अशीर. हांगा मुखेल दरवट्या भायर फळां विक्रेते बसतात. खरेदी खातीर लोक वाहनां मदींच उबी करतात. मागीर गचमुड्डी जावची ना जाल्यार कितें जातलें पळयात. हांव श्याम च्यारी, पणजेच्यान रिपोर्टर. कॅमेरा पर्सन इशार शेख. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरा उपरांत आता कांद्याचे दर मळबाक तेंकल्यात. दर वाड नियंत्रणान येवपाची कसलीच चिन्हां दिसनात. दिसपट्ट्या गरजेच्या वस्तूंचे दर नवीन उंचायेचेर पावपाक लागल्यात. कांद्याचो दर 55 ते 60 रुपया किल जाला. हे दरवाडी विशीं बाजारकार कितें सांगतात ते पळयात. 55 है रेट. अभी कितने दिन आता है क्या? अभी 15-20 दिन से ऐसा 15 दिन से. और इसके आगे भी बढ़ने वाले हैं? आगे बढ़ती क्या नहीं मालूम नहीं होगा ना. और टमाटर की और टमाटर के 25-20 देता. आलू 30 रुपये. कित्याक कांद्याक कांदो इतलो वाडला की लोक तुगेलो कांदो व्हरपाक 1 किलो 2 किलो व्हरतालो तो अर्द किलो पाव किलो कांदो व्हरता. तो कांदो तसोच उरता.
आणि त्या कांद्या लागून दुसऱ्या भाजीची गिरायक जायना, त्याही बी तशेंच आसा आणि आमकां गिरायक चड जायना, पूण लोकांक खूब त्रास जाला कांदो वाडून. The prices of onions and vegetables and potatoes, they are shooting. It's very difficult for our hoteliers, our restaurant people to, in fact we cannot increase our rates also. Why? At the same time, because Corona, the COVID-19 has totally affected other people, the common man, the people who used to come to the restaurant to eat their food, their lunch, dinner. So they have also, we are not getting those customers because they have their income source also is very down. रेट वाढल्या, कांदे, बटाटे, तेल, रायस चोयरे, इथे हावपा दाळ, ती लोक बाबडे किती खातो आता ते कोणा पडून गेल ना किती हे डेव्हलपमेंट आहे कसं हे मोडे एकच आहे बरे 9,000 बारीक वस्तूंचे घाले बरे तुम्ही काय चिंतप ना मनशांचे गरीब मनशांचे. पण एसिशियल आज तितले म्हारग जाला सगळे किती सवाय खाते म्हाका सांगतो आता सगळे वाडला हितू आमगेले गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाची आणि इलेक्शन आपण येते दान दुकार गेले ते डेव्हलपमेंटा म्हूण चोरून खावपाक गेले सगळे लोकांले आणि तेंक घेवपा पयशे खंयसर वाडलो गव्हर्मेंटू हो बीजेपी तेंक हिंगोच घेवपा जाय म्हणून म्हारग काडटा ते कलेक्शन करता ते काय एकल्या दिताय आतां तिंगांनी गेले ना तुमी म्हणजे रेट सगळी वाडले कडेन आसा ते आनी सांगपा ना एवरी इंडिव्हिज्युअल नोज अबाउट इट. आम्ही आता सध्या पणजेच्या मार्केटात आसात आणि ही सगळी भाजी आणि फळांची शॉपां आसात. 2 दीस जाले बाकीच्या फळांचे रेट ल्हव वाडटातूच, पूण हो जो कांदो आसा हो प्रत्येक गजालीन बायलां खातीर एकदम गरजेचो. 60 रुपया जाला, एक 2 दीस जाले हेचे रेट वाडलेले आसात. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसतली की हेच्या आदी सुद्दां ह्या कांद्यान सरकाराक रडयला. सो गोंयांतूय आंदोलनां चालू आसात आणि सरकारान म्हाका दिसता हेची दखल घेवपाक जाय. आता वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लोक व्हरपाक सोदिनात म्हारग जाले म्हणून, पूण कोण 5 रुपया कमी करून बी अशा पद्दतीन विकपाचो प्रयत्न करतात. पूण आयज तरी पणजे मार्केटान मस्त 60 रुपया दरान हे कांदे विकतात. सगळ्या गिरायकां आसा तेंच्या कडल्यान मागणी आसा की सरकारान ह्या कांद्याच्या वाडीचेर विचार करचो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख, मडगांवच्यान रमेश नायक राऊत आणि संदीप तुयेकार. सरकारी क्वार्टर्सांक घेवन दक्षिण गोंयांतल्या वेरोडा वाठारांत बोवाळ पडला. ह्या वाठारांतल्यो सरकारी इमारती भूतबंगले जावन रावल्यात. तातूंत जायत्यो अनैतीक आनी बेकायदेशीर गजाली घडटात असोय थळाव्यांचो आरोप. पळयात हो भूत बंगलो. वेरोडेच्या ह्या बिल्डिंगांनी गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी क्वार्टर्स आसात. सरकाराचें लक्ष नाशिल्ल्यान थंय अनैतीक गजाली घडपाक लागल्यात. बेकायदेशीर गजालींचो तर तो अड्डो जावन रावला. 6 वर्सां आदी हे क्वार्टर्स बांदिल्ले, पण अजून मेरेन तातूंत कोणूच रावपाक आयलो ना. देखून तेची ही अवतिकाय. आयज आमी आसात सिंपलेट तालवडा हिंगा हे सब स्टेशनाचेर आनी आयज तुमच्यांनी फाटल्यान पळोवपाक शकतात की कशे तरेन हे जे क्वार्टर्स बांदले सरकारान करोडो रुपया खर्च करून आज त्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा. आज जितले जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे एम्प्लॉईज आसात तांकां जर हे परत रिनोवेट करून दिल्ले जाल्यार आज तांकां रावूंक मेळटालें, पूण हे आज एक तरेन भूत बंगला अशे जाल्ले आसात. हेतूंक सगळे जे फ्लॅट आसात हे पुराय तरेन डिसमेंटल जाल्ले आसात. सो हांव सरकारा कडेन मागता, सरकारा कडेन डिमांड करता की हे जे फाटले जे क्वार्टर्स आसात हे रिनोवेट करचे आनी हे जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे पळय एम्प्लॉईज आसात तांकां ते रावपाक दिवचे. आज आमी आसात ते वेरोडा हांगचे पावर स्टेशन पावर हाऊस म्हणटा हेका, हे वेरोडा हांगा आसा. आज ह्या जाग्याचेर जे लायटीमॅन जे काम करतात त्या लायटीमॅना खातीर हांगा हे क्वार्टर्स बांदले, पूण आज ह्या क्वार्टर्सां अजुनूय बांदून ज्या दिसा बांदले ते दिसा साकून एक मनीस सुद्दां ह्या क्वार्टर्सां हांगा रावलो ना. आज हे क्वार्टर्स जे आसा ते सगळे मोडून गेले कडेन आसात. कोट्यान रुपये खर्च करून गव्हर्मेंटान हे बांदले, पूण हेचो फायदो गव्हर्मेंटाक करपाक कळना. कित्याक हांगा जर रावपाक शकले ना कोणी जाल्यार हे बांदून फायदो कांय ना. आज गव्हर्मेंटान आपलो पयसो जो आसा कितलोसो उदकां उडयल्ल्या भशेन जाले कडेन आसा, हेचो कोणाक बेनिफीट जालना. एक वटेन सरकार म्युन्सिपालिटी ह्या पंचायतीक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट बांदून दिता आनी त्या पंचायती आपल्या पांयाचेर उबी रावपाचे
ताकद आसची आनी तेणी तेजेर जो पगार आसा तो त्या कामगारांक घालचो म्हणून सांगता. पूण आज जेन्ना गव्हर्मेंट जर असली स्ट्रक्चर जर उबारून जर दुसऱ्या पंचायती म्युन्सिपालिटी दिता तर गव्हर्मेंट आपल्याली प्रॉपर्टी अशी वायट कित्याक लायता. जर हे जर बरें आसलें जाल्यार गव्हर्मेंटाक कितलेशे बऱ्या पडटा आसलें, तेंचेर गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येता आसलो. पूण आज पळयलें जाल्यार हेची कांयच ना. हे अशें न्हय, पयर आमी तुमकां दाखयल्लें की कुडतरेचे लेप्रोसी हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें जाल्ली ती. आनी आज हे कुंकळे जे वेरोडा आसा थंय हे क्वॉर्टर्स जे आसा तेजी परिस्थिती आमी तुमकां दोळे मुखार हाडून दिल्ले कडेन आसा. इतलेंच न्हय, हेजे मुखार आनी कितल्योश्यो गव्हर्मेंटाच्यो अशी ज्यो प्रॉपर्टी आसात या क्वॉर्टर्स आसात ते आमी तुमकां मागीर दाखोवन दितले. गोवा 365 खातीर वेरोडा साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पाळोळे काणकोणा सिलिंडराचो स्फोट जावन ड्रीम कॅचर पर्यटन कॉटेजीच्या स्टोर रुमांक उजो लागलो. ह्या उज्यान लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान 8 सिलिंडर भायर काडले, देखून व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. उजो पालोवपी दळान 8 सिलिंडर भायर काडले, देखून व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक सुमार सांजे 7:30 सुमार घडली. आणि सराउंडिंग जी घर आशिल्ली ती कशी सेव केली तुम्ही? पयलीं आमी सायडीच्यान उजो पालून घेतलो, म्हणजे उजो स्प्रेड जावन हेचेर आमी हे घेतले. सायडीन उजो पालयलो त्या घराचेर हे केले आनी कूल केले. आनी मागीर मेन उजो आसा ते मागीर ते केले. पण सायडीच्यान पयलीं प्रिकॉशन घेतले, उजो स्प्रेड जावपाक जायना. काल जर उजो लागलो कॉज ऑफ फायर कळोंक ना. हांव जेन्ना येयल्लो म्हाका ऑफिसरान कळयलो अशें पिरियडान मागीर जवळ जवळ 8 सुमार हांव 9 सुमार स्पॉटार पावलो जाल्यार उजो व्हडल्या प्रमाणान पेट्टालो. सो विदीन नो टायम आमी टँकर आपयल्लो, मडगांवची गाडी आपयल्ली. 2 टँकर? एक टँकर आपयल्लो आनी त्या टँकरासून आमच्या गाडयेन उदीक घालताले. मडगांवची गाडी आपयली इनफोर्समेंटान, तेचे रिले करताले. आनी विदीन नो टायम आमी उजो हे केलो, कंट्रोल हाडलो. जवळ जवळ 9 सिलिंडर आसले, ते सिलिंडर भायर काडले. तेंचे स्फोट बी कितें जावना. त्याचो एक स्टोर रूम आसलो. स्टोर रूमान सगळे मॅटेरियल्स आसले तेचे, गादये, मागीर पेंटिंगेचे मॅटेरियल, कॉम्प्रेशर, ते लासून काबार जाले. लॉस अजून म्हणून कितें आसा, एक पार्टी जेन्ना दवरता कितें तेतून कितें आसता म्हणून आमी सांगूंक शकना. लास्टाक आमच्या कडेन 90% ते लॉस जाले, सेफ जावना. पण पार्टी येयल्ली आतां, पण तो आपूण सांगपाक नाका म्हणटा तो आमचेच लॉस जाले म्हणून. आमचे नर्म्स आसता ते आमी पयलीं कोणी बिल्डींग बांदता किंवा हे करता ते नर्म्स आसता ते आमी सांगता, तेजे प्रमाणे ते पयलीं आमकां दाखयता. आमी ते इन्स्पेक्शन करता, येता, ते एग्री आसता. जवळ जवळ 1 वरासभर चलता. मागीर फाटल्यान पार्टी कितें करता ती खबर ना. जेन्ना जेन्ना आमचो टर्न येता इन्स्पेक्शन करपाचो, आमी ते नमसार बोट दवरतात आनी विथीन नो टायम तेंच्या कडेन ते करूनय घेता. ते केल्या शिवाय आमी तांकां एनओसी दिना. पण आमच्या फाटल्यान आमची जेन्ना फाडता तेन्ना ते कितें करता, हेचेर आमचे नियंत्रण ना किंवा हे आमकां कळना. नियंत्रण कशें दवरतले, आमचे नोटीस गेले जाल्यार आमी तांकां सांगतले. ह्या वाठारात इमर्जन्सी वाहनां हाडटले जाल्यार सारको रस्तोच ना. हाचे कडेन थळाव आमदार आनी लोकांनी लक्ष ओडलां. पळयात. ऑप्शन म्हाका कॉल येयलो की बाबा उजो पेटा म्हणून. आनी कॉलार कॉल येवन म्हणल्यार रोखडोच आमी फायर ब्रिगेडी फोन मारलो, गाडयेचे अरेंजमेंट केलो हाडपाक कशा भशेन अर्जंट. हांव भिल्लो फकत ट्रॅफिकाक लागून गाडी भितर सरत ना ती, पूण बाय गॉड्स ग्रेस गाडी भितर येयली. तेदो म्हणल्यार तेमी कॉमेंट्स केलें. पूण उदक शॉर्टेज पडलें. उदक शॉर्टेज पडलें. जायत जाणांनी फोन केलो प्रायवेट टँकरांक, हांवें मारलो फोन. मागीर PWD हेका मारलो टँकराक, तेंचो ड्रायव्हर ना. 4 फायर ब्रिगेड भुरग्यांनी इतलें बरें काम केलें. फर्स्ट थिंग. सेकंडली गांवच्या लोकांनी इतलें कोऑपरेशन दिवन आयज हें तर बाबा डिजास्टर जायना पडलें. फकत गांवच्या लोकांक लागून बरें काम केलां. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन एक्टीव रावचें पडटलें. कित्याक असलो इन्सिडंट फर्स्ट टायम आमकां हिंगा घडला. आमचे ऑफिसर तयार नासले असल्या कामाक. पुलिसीक फोन मारलो, पुलिसीन मागीर पुलीस धाडले एटलिस्ट टू कंट्रोल द ट्रॅफिक. काल काणकोणांतल्या पाळोळे हांगासर आशिल्ल्या शेकाच्या एका गोडावाक उजो लागलो आनी ह्या शेकाच्या ओनराच्या जवळ जवळ सुमार 30 लाखां वयरूच नुकसाण जाल्लें आसा. हे जेन्ना उजो लागलो तेन्ना हांगासर जेन्ना फायर ब्रिगेड वचपाक गेले त्या वेळार रस्त्याच्या ट्राफिकाक लागून सुद्दां बरोचसो प्रॉब्लेम्स क्रिएट जालो. त्याच बरोबर ट्राफिकाचे आनी त्याच बरोबर पुलिसाचे मदतीन शेवटाक सुमार 3 वरांनी हो उजो पालोवपाक यश मेळ्ळें. पूण जवळ जवळ ओनराक सुमार 30 लाखाच्या वयरूच नुकसाण जाल्ल्याची आयज माहिती मेळ्ळी.
गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. रक्त गळोवच्या पडल्यार उपकारता पूण रस्त्या खातीर जमिनी दिवचे नात. गरज पडल्यार हायकोर्टान वचून कामाचेर स्टे हाडपी पूण कशेच फाटी सरचे नात. धारगळ मोपाच्या थळाव्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. मेळावले परसय व्हडले आंदोलन करतले अशें ते म्हणटात. बाबू म्हणटा थळाव्यांच्या कल्याणा खातीर एअरपोर्ट आपणे खेचून हाडला. बाबून एअरपोर्ट हाडला काय कितें खबर ना पूण बाबून आमच्यो जमिनी कोचून घेतल्यात हें मात खरें भुईपूत सांगतात. आयकात. धारगळ मोपा शेतकार संघर्ष समितीची परतून बसका जाली. खंयचेच परिस्थितीत आमच्यो जमिनी बळकावंक दिवचे नात अशें म्हणत हे बसकेत थळाव्यांनी सरकाराक शिटकावणीच दिवन सोडली. धारगळ ते मोपा जोड रस्तो रद्दच करचो अशें ते मागतात. एरोसिटी खातीर आदींच झाडांची कत्तल केल्या. आनीक झाडां कापपाक दिवचे नात आनी जमिनी वगडावचे नात. धारगळ मोपाच्या भुईपुतांनी निश्चय केला. जमीन आमकां जाय, आमची जमीन आमकां जाय, आमची जमीन. एक्चुअली बाबू ते दीस म्हणटालो की ही गव्हर्नमेंटान एअरपोर्ट जो आपण खेचून हाडलो, गव्हर्नमेंटान एअरपोर्ट खेचून हाडलेलो आमकां खबर ना, पूण ही आमची जी 1 करोड जागो जो आसा न्हू तो तेणीन खेचून घेतला. कारण हो 1 करोड जागो जो आसा न्हू आमी 100 क्वेश्चन आमी दिवंक ना तांकां. सरकार हो बीजेपी सरकार आहा तो बळजबरीन आमची जमीन व्हरता. आमकां घरा कडेन कोणाकच तेणी खंयच्या शेतकऱ्याक आपल्या विश्वासान घेवंक ना. आमची जमीन जी आसा आमी टेनन म्हणून आसा जाल्यार हे टेनन म्हणून आमकां कसलोच कांयच तरी आमकां दिवंक ना. पंचायतीक जाले जाल्यार पंचायत म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना म्हणून आमकां कळ्ळें गो. तर आज पंचायतीन सुद्दां विश्वासान घेनासतना ही जमीन घेतली, जमीन घेता आनी आपूण एक्वायर करून तो रोड करूंक सोदता. तर ह्या सरकारा कडेन मागता हो जो रोड आसा तो तेणी करूंक जायना. जर तो फुडें सरता जाल्यार आमचे रगत सुद्दां थंय पडला. आमी जे तयार आसतले की जमीन ती आडावपाक. आमची जमीन आमी तांकां कशेंच दिवचें ना. आमची जमीन आमकां जाय, ती जमीन आमकां जाय, आमची जमीन आमकां. थळावे शेतकार म्हणटात सरकार बळाचो वापर करपाक लागला. आमकां आमच्यो जमिनी दिवपाच्यो नात अशें गांवकारांनी मिटींग घेवन ठरयलां. हे मुख्यमंत्र्याक सांगूनय सरकारान बसी भरून पुलीस धाडले. पुलिसांनी बायलांचेर हात घातलो. थळावे सांगतात मेळावलेकारा प्रमाण आमकांय शेजारच्या गांवच्यांचो तेंको मेळपाक लागला. पळयात ते कितें सांगतात. आमकां हांगा जगपाक जाय. आमची हांगा पिढयेन पिढी जगोन येयल्ली आसा. हेच्या फुडें आमी हे जावपाक दिवचे ना. आनी हो रोड म्हणटा पळय सीएम सांगता की तुमी एकदां रोड एक्वायर हे करपाक दिया, सर्वे करपाक दिया. आमी सीएमाक सांगलेले की आमचे फूल जे शेतकरी भाव आहा तांकां सगळ्यांक विचारल्या शिवाय आमी थंय सर्वे करपाक दिवचे ना. मागीर सीएमान आमकां कितें सांगलें तर तुमची मिटींग घ्या आनी दुसरे दीस आमकां कितें तें सांगा. घेराव घालून ते आता सर्वे करता ते जर असे आयकंक जर आमचो तयार ना शेतकऱ्यांना आम्ही इन बीन 3.5 पडटू तर आम्ही सरळ हायकोर्टान वचून आम्ही स्टे ऑर्डर हाडटलो आणि जाता तितको हो रोड आम्ही बंद करतलो म्हणजे बंद करतलो. आणि आयज म्हाका दिसता आयजन म्हाका देऊ वडा वजरेच्या शेतकऱ्यांनी सांगला काय तर आम्ही तुमच्या वांगडा आसू, तुम्ही जाता इतके फुडें सरा. तसेच फुटवळच्या लोकांनी म्हाका सांगलेला आसा, कासारवंडेच्या लोकांनी म्हाका सांगलेला आसा. आज आयजन म्हाजे कडेन पावलेलो आसा न्यूज. हे सांगतात तुम्ही भिया नाका, आम्ही तुमच्या वांगडा आसू. जाता इतके तुम्ही हे करा, आंदोलन करा, कितें आंदोलन करा, आम्ही तुमच्या वांगडा आसू. गोवा 365 खातीर धारगळच्यान विलियम्स रॉड्रिक्स. म्हेळें उदक सोडिल्ल्यान साळ न्हंयचें पुराय उदक पिड्ड्यार जालां. उदकाचो रंग काळो पडला. थळाव्यांचे भलायकेचे कोणाक पडिल्लेच दिसना. कित्याक तर ह्या प्रदूषणाचे बाबतीत कोणे गंभीर दखलच घेतिल्ली ना. हे घेयात पुरावे. पळयात उदकाचो रंग. हें उदक शेतां भाटा खातीर धोकादायक जालां आनी ताचो वापर पियोवपाच्या उदका खातीर जाता. लोकांचे भलायकेक धोको आसा. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता ते प्रमाण उदकाचे स्त्रोत जायते कडेन आडायल्यात. पेड्ड्यार उदकय हे न्हंयेत येता. वेस्टर्न बायपासाच्या बांदकामाचें उदकय हांगा व्हांवत येता. ही न्हंय निवळ करपाची गरज आशिल्ल्याचें आलेमांव सांगता. हांव बरो पोंवपी बरो बुडपी सो तेन्ना कितें जालो वेगळपणाक तेन्ना ते मँग्रोव्ज रोयल्ले, मँग्रोव्जाचे न्हंय सायडीन रोयल्ले ते धाकटे आशिल्ले. आमी केन्ना तरी नुस्तें धरपाक गेल्यार मुळां ते काळू कुल्ल्यो जावं हें बी शेवट्याक मेळटाले आनी तेन्ना तें बरें आसलें रिवर सारकी. मागीर ती वर्सां जाली ना ती ते मँग्रोव्ज वाडले म्हणटकीर ते पाळ पड सुंटाय त्या पाळांनी ते दोनी दोडो फुड्यो आनी मँग्रोव्ज त्या आडसान त्या आडी जालो ना. पूण उदक वचपाक वाट धरपाक जाय.
जेन्ना देवाच्या हेज प्रमाणे केदो खूंय कितें जाता तें कोणाचें सांगपाक जायना. समज हाल्यां समज एक गोंयांत एक बुट्टी येयली आनी रिवर तरी सारकें डीप नाय, उदक तरी वचना जाल्यार उदक जावं पडटलो. आणि हे कनेक्ट केल्ले कारणान हे उदक जे आसा आज तुम्ही पळयतात काळी उदक जाले कडेन आसा. ह्या उदकाक जर कोणी पांय घालपा सारको उदक आज उरना. जेन्ना ह्या हेजे बद्दल आमी जेन्ना बाणावलेचे MLA चर्चिल आलेमा फुडें उलयले तर तो म्हणपाक लागलो की हे डिसेंट्रेटिंग करपाक जाय, ही निवळ करपाक जाय. कित्याक न्हंयो म्हणटा सदां निवळ आसपाक जाय. कित्याक ह्या न्हंयच्यान पयलीं व्हडले व्हडले पोंडेले येताले, व्हडली व्हडली बोटी येताल्यो आनी त्यो ज्यो सामान जाय ते घेवन येताले. नळे येताले, वीट येताले, चिरी येताले, खावपाची वस्तूय ह्या न्हंयच्यान ते येताले. पूण आज ही खंय तरी न्हंय सामकी पिड्ड्यार जावन गेल्ले कडेन आसा. चर्चिल आलेमान अशें सांगलां की आमी सद्याक हेचो टेंडर काडले कडेन आसा आनी हो टेंडर 8 कोट्यांचो आसा. जो व्हडले साकून स्टार्ट जातलो तो कितले म्हणल्यार तेंची बोट ती निवळ करपाक येतली ती म्हणल्यार ते करतले. आनीक हो 8 कोट्यांचो प्रोजेक्ट हांगाच न्हय, हांगा साकून तो मुखार सुद्दां वचपाचो आसा अशी चर्चिल आलेमान सांगले आसा. चर्चिल आलेमावाची एकच ड्रीम आसा की ही ज्यो न्हंय आसात ह्यो मँग्रोव्स येवन सगळी न्हंय पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा त्यो तेणी निवळ केल्यो जाल्यार बरी उरतल्यो. आनीक हेच्याच खातीर तांणी खूब प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. बाणावलेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. पणजेचो आमदार आतानासियो उर्फ बाबूश मोन्सेरात ताळगांवचे पंचायतीचो आपल्या सुवार्था खातीर वापर करून घेता. शेतकारांचो एकवट ह्या संघटनेचो हो आरोप. कायद्यान बंधनकारक आसूनय ताळगांवची पंचायत ग्रामसभा घेना अशें तांचें म्हणणें. लोकांक पिडपी विशय मांडटले जाल्यार ते ग्रामसभांनी मांडू येतात, पूण ताळगांवची पंचायत ग्रामसभाच घेयना. देखून आमकां आमचे थळावे प्रस्न मांडपाची संदच मेळना अशें शेतकारांच्या एकवटाचो पुंडलीक रायकार सांगता. आमची थळावी आमदार जेनिफर मोन्सेरात, पूण कितें प्रस्न मांडपाचे जाले जाल्यार लोकांक पणजेचो आमदार आशिल्ल्या बाबुशा कडेन संपर्क सादचो पडटा अश्योय तांच्यो कागाळी आसात. पूण आमच्या ताळगांवान कितें जाता की ह्यो ग्रामसभांनी केन्ना सारक्यो जायना. एक्चुली जानेवारीची फेब्रुवारीन जाता, एप्रिलाची मेन जाता, जुलयाची ऑगस्टान जाता आनी मागीर डिसेंबराची ती ऑक्टोबराची नोव्हेंबरान जाता. पूण जाता कितें म्हणपाक लागले ते कितें आमी आतां CCPन घालता, पंचायत एरिया CCPन घालता म्हणून आमी ग्रामसभा घेना. लोकांनी जेन्ना बोवाळ केलो CCP बंद केलें, तेणें घालपाचें घालूंक ना. म्हणून आतां ग्रामसभाची घेवपाक आसा पळय ती ग्रामसभा म्हणटा ती घेना. आतां ग्रामसभा कित्याक घेना फॉर कपल ऑफ रिजन्स म्हणटा ते सोशल डिस्टन्सिंगाक लागून म्हणटा ते ग्रामसभा घेना. लोक म्हणटा मास्कां घालून येवचे ना. आतां हे फाटी ते पंचायत घर तें इल्लिगली केलांच तेणी. ही स्टील गोईंग बियॉन्ड विदावट एक्विजिशन तरी फुडें वता. पूण आमकां तो इश्यू पंचायत ग्रामसभेन रेज करपाक जाय. आमकां ताका विचारूंक जाय बाबा तुवें ते लँड एक्वायर केला, कोणा कडल्यान केला, केन्ना केला, कोणाक कॉम्पेन्सेशन दिला. दादागिरी. मिस्टर मोन्सेरात इज डुईंग दादागिरी. आनी शिमित्रीच्या अगेन्स्ट एक लँड एक्वायर्ड केल्लें आसा, एक अरावंड 100-200 स्क्वेअर मिटर्स लँड एक्वायर्ड केल्लें आसा. त्या एक्वायर्ड लँडान तेणें आतां कितें केलां, हें दवरलें, घरां बांदल्या आनी लोकांक दवरल्या. आमकां अशें कळ्ळां की भाविकारा कन्स्ट्रक्शन म्हणून जो आसा पळय तो आपल्या लेबर दवरपाक म्हणजे लेबर म्हणजे जे पळय ते कामाक यूज करता पळय ते दवरपाक ताका तें परमिशन दिल्लें. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली थंयच्यान लोक बिझनस करता. मिस्टर मोन्सेरात इज युजींग इज इल्लिगली. गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान श्यामचारी. बुधवारा सांजे गोंयान घोग्यांनी पावस पडूं येता हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. सोमारा तशेंच मंगळारा सांजे गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बिगर मोसमी पावसान हजेरी लायली. अशें आसलें तरी बुधवारा वातावरण सामान्यच आसतलें, हवामान खात्यान सांगलां. उत्तर गोंयान वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लावपाक शकता. वाऱ्याचो वेग वरा फाटल्यान 25 ते 30 किलोमीटर आसतलो. फुडल्या 3 ते 4 दिसांनी उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gova365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.